नमस्कार गोमंतक टीव्ही तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। केंद्र सरकाराच्या प्रवाह अधिकाऱ्यांनी गोंयांत म्हादयची वेगवेगळ्या सुवातींचेर केली पळोवणी। वांगडा गोंय उदका स्रोत अधिकाऱ्यांची उपस्थिती मुख्यमंत्री म्हणटा प्रवाहाचे पळोवणेंत कर्नाटकाचे पितळ पडटले उक्ते। आता गोयच्या ITIनी हॉस्पिटॅलिटी हे नवे कोर्साचो आस्पाव 15 जुलै सावन शिकोवपाक सुरू करतले कोर्स। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत यांची माहिती। गोंय राज्य सध्या 98% साक्षर, फुडले 5 महिन्यात 100%। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचो दावो। पंचायतींनी निरक्षरांची वळेरी शिक्षण खात्याक दिवची मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन। गोंय प्रदेश भाजपाक मेळो प्रभारी, वेंचणूक मुखेली म्हणून काम पळोवपी आशीष सुदाचीच प्रभारी म्हणून नेमणूक। अध्यक्ष JP नड्डान काढलो नव्या प्रभारींच्या नेमणुकीचो आदेश। समाज कल्याण खात्याच्या बिल्डिंगेचे बेगोबेग ऑडिट करचे, काँग्रेसीची मागणी। PWDचेर काढलो धडक मोर्चा। आणि वास्कोचे फामाद दामोदर भजनी सप्ताहाचे अंदूचे 125वें वर्स। सप्ताहांतल्यान 1 कोटीचो महसूल लागीं करपाची पालिकेची मोख। पालिका अंदू दितली 1,25,000ची देणगी। आता खबरो विस्तारान। प्रवाह अधिकारिणीचे पळोवणे उपरांत म्हादय बाबतीत कर्नाटकाचे पितळ उक्ते पडटले आणि म्हादयचे उदक कर्नाटका सरकारान चोरया मलप्रभेत वळयला हाचो पुरावो सगळ्यांक मेळटलो असो दावो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केला। पळयात पुराय बातमी। कर्नाटका सरकाराचे पितळ उक्ते जावपाचे आसा। प्रवाह अधिकारिणीचे पळोवणे उपरांत कर्नाटका सरकारान फटिंगपणा करून म्हादयचे उदक मलप्रभेत वळयला हाचो पुरावो मेळटलो। विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांनी म्हादय संबंधीत आरोप आणि टिका करचे परस पयलीं तांच्या सरकारान कितें केला हे पळोवचे अशी जाप मुख्यमंत्र्यान विरोधी पक्षांक दिली। ज्या पद्धतीत पोना कॅनल खोदून उदक डायवर्ट करून मलप्रभेपर्यंत व्हेला हो आमचो दावो आसा। दावोनी आमी सामके विथ प्रूफ आसा त्या विशयाचेर। ते जेन्ना म्हादई प्रवाह ऑथॉरिटीचे वचून पळयतले तेन्ना कर्नाटकाचे पितळ उगडे पडटले म्हणपाक कांय हरकत ना, कारण खऱ्या अर्थात लोकांक कळटलें की कशा पद्दतीन डायवर्ट केलां ते म्हादई प्रवाह ऑथॉरिटीक कळप गरजेचें आसा। आणि ते जाल्या उपरांत म्हणजे आमी म्हणटा आमच्या कडेन सुप्रीम कोर्टातूय बी फूल प्रूफ हे दवरपा खातीर आमकां योग्य ठरतलें। म्हादयच्या केसीच्या बाबतीत विरोधक जरी कितलेय उलयले सुद्दां जरी आसत आणि कोणूय म्हणजे बाकीचे कोणी पंतप्रधाना कडेन कितेंय जरी डिमांड केली आसत जाल्यार पंतप्रधानान आमी ऑलरेडी विशय हो गोंया खातीर म्हादय कितली इम्पॉर्टंट आसा, कशा पद्दतीन इम्पॉर्टंट आसा ही सांगलेली आसा। ते हेजेर डिसिजन जाता आसतना गोंयाक विश्वासात घेवनूच जातलें। गोंयचेर अन्याय म्हादयच्या बाबतीत केन्नाच जावचो ना। जे आज उलयता पळय न्ही तेंच्यांनीच तेंचें सरकार आसतना खऱ्या अर्थात अन्याय केला व तांकां खबर ना। तेंच्यांनी मातशें सगळ्यो फायली काडून जाय जाल्यार पळोवच्यो। ताच्या रिताक तांच्याच सरकारान प्रत्येक फावटी अन्याय केला, आमच्या सरकारान केन्ना करूंक ना। केस आयज पर्यंत सुप्रीम कोर्टात आसत जाल्यार परत हांवें फायल केल्या म्हणून आसा। हांव परत एकदां सांगता, ना जाल्यार केन्नाच ऑलरेडी आमी हरतले आसले, पण सुप्रीम कोर्टात परत केस फायल केल्ल्या कारणान आज आमकां निदान स्टँड आहा की तेंच्यांनी कशा पद्दतीन डायवर्जन केलां हें दाखोवपाक तरी निदान आमकां मेळटा। आणि म्हणून म्हणजे सुप्रीम कोर्टात फायल केली परत प्रवाह ऑथॉरिटी फॉर्म कर हो म्हाजोच अट्टास आशिल्लो, म्हणून प्रवाह ऑथॉरिटी फॉर्म जाली। आज प्रवाह ऑथॉरिटीचें ऑफिस गोंयांतल्यान चालू आहा। त्या खातीर हे जे फक्त जे विरोधक जे उलयता पळय न्ही म्हणजे आपल्या सरकारान कशा पद्दतीन म्हादई व्हरून विकलेली ओके ते तेंच्यांनी पयलीं काडून पळोवचो। विशेश करून ऑपोजिशन लिडर जो सांगता पळय न्ही तो खबर ना ताका ताच्या पयलींच्या सरकारान कितें केलां, ताच्या एक्स चीफ मिनिस्टरांनी कितें केलां तें तेंच्यांनी काडून पळोवचें पयलीं। तर हें सांगता आसतना आय एम ऑलवेज फर्म ऑन माय डिसिजन। म्हादईच्या बाबतीत खंयच कॉम्प्रोमायज करचो ना। आवर WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर आणि एंटायर टीम ही खूब बरें काम करता। आमची लिगल टीम इज AG आणि बाकीचे सगळे हेड करता इज हेडेड बाय दिलीप, आवर एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर दिलीप नायक। ही इज ऑल्सो डुईंग द व्हेरी गुड। सगळे खूब बरें काम करता आणि म्हादईच्या केसीच्या बाबतीत आमी तितकेच स्ट्रॉंग। थँक्यू। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।
गोंयांत 15 जुलय उपरांत हॉस्पिटॅलिटी नवीन अभ्यासक्रम सुरू करतले म्हणून मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हायती दिली। गोंयांतल्या दरेका ITIंत हो अभ्यासक्रम 6 म्हयने शिकयलो वतलो अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें। सांखळे जाल्ले एका कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयताले। आज आमकां आयडिया आनी वेगवेगळ्या पद्धतीचे कोर्सीस सुरू केल्यात। तो कोर्स एकाच वर्साचो कोर्स आहे। 12वीचे प्रत्येकाक दिसता की कॉलेज करतले, पण कॉलेजूच करूंक जायची गरज ना। आता 15 जुलयाच्या उपरांत हॉस्पिटॅलिटी नावाचो नवीन कोर्स सुरवात करता। जो कोर्स 6 म्हयने फक्त IT शिकपाचो, 6 म्हयने ताका ताज अपॉयंट करून घेता आनी ताजाक अपॉयंट केल्या उपरांत ताका पयल्या म्हयन्याच्यान कमीत कमी 5,000 स्टायपेंड दिता आनी एक वर्स कंप्लीट जाल्या उपरांत ताका 20 ते 25 रुपया पगारय दिता। ताज सारकेल्या 5 स्टार हॉटेलांत म्हणून ते BA जावन घरा कडेन बसल्या पेक्षा ताच्या पेक्षा बरो जॉब म्हणजे आता पर्यंत हॉस्पिटॅलिटी सेक्टरांत हांव गेल्या उपरांत दीपक नागेकर उलयतालो कारण तो टुरिजमांत जॉबाक आसा। इज अ डेप्युटी जनरल मॅनेजर इन टुरिजम आनी टुरिजम लायनीन इतलो स्कोप आसा हाजेर तो उलयतालो, हाजेर तो सांगतलो। गोंय राज्य 100% साक्षर आसा अशी घोशणा येत्या 19 डिसेंबराक करतले। हे खातीर शिक्षण खात्या कडल्यान यत्न सुरू आसात अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिली। सध्या गोंयांत 98% परस चड साक्षरतेचें प्रमाण आसा। सुमार 3000 ज्येष्ठ नागरिकांक प्रशिक्षण दिलां, तातूंतले 700 जाण परीक्षा पास जावन साक्षर जाल्यात। उरिल्ल्या 2300 लोकांची 14 जुलयाक परीक्षा जातली। ही परीक्षा लागींच्या पंचायत सभाघरांत जातली। सांग्यार, केपें आनी काणकोणा म्हालांतल्या कांय वाठारांनी निरक्षर लोक उणे उरल्यात अशें तांणी सांगलें। तांकां शिकोवपा खातीर SSCRTन खाशेली मोहीम हातांत घेतल्या। न्यू इंडिया लिटरसी हाच्या अंतर्गत 100% लिटरेट स्टेट हे आमकां डिक्लेअर करपाचें आसा। गोंय राज्य हे 100% साक्षर आसा हे आमी येता ते 19 डिसेंबर 2024 पर्यंत डिक्लेअर करपा खातीर आमचे SCRT डिपार्टमेंट हे कामाक लागला। इन शॉर्ट आमी आतां पर्यंत जे काम हे आमचे SCRT डिपार्टमेंटात केले, हांच्यांनी म्हणजे केपें, काणकोण आनी सांगे हे 3 तालुके सोडून उरलेल्या सगळ्या तालुक्यांतले इलिटरेट लोकांक आमी सोदून काडले, तांकां आमी ट्रेनिंग दिली आनी तांकां आमी परीक्षेकूय बसयता। अशें न्ही की गोंयांत एकूय मनीस हो असाक्षर उरचो न्ही, सगळे साक्षर जावचे हाज्या खातीर प्रयत्न आसा। आतां पर्यंत 3000 हे एजेड सिनियर सिटीजन हांकां आमी ट्रेनिंग दिवन तांचे 700 जाणांनी तांची परीक्षाय दिली आनी ते परीक्षेत ते पास जाले। आता 2300 लोक जे आसात तांकां आमी ट्रेनिंग दिल्ली, तेंची परीक्षा येता त्या 14 जुलयाक आसा। हांव सगळ्या जाणांक आव्हान करता की त्या सगळ्या जाणांनी आपले परीक्षेक येवन बसचे। परीक्षा तेंची आमी पंचायत हॉलांत दवरतले आनी ते कोण आपल्याक काम आसा हें आसा तरी सुद्दां गोंय सरकारच्या वतीन आनी बींग एड्युकेशन मिनिस्टर आमकां 100% साक्षर स्टेट म्हणून डिक्लेअर करपाक जाय। म्हाजी सगळ्या जाणांक तांकां इंडिव्हिज्युअल कोणाक परीक्षा आपली आसा ही खबर आसा। येता त्या 14 तारखेक परीक्षा आसा, ते परीक्षेक तरी पंचायत हॉलांत किंवा आमचो व्हॉलंटियर्स तेंच्या पर्यंत वतलो आनी ती परीक्षा घेवपा खातीर तांकां ज्या जाग्यार रिक्वेस्ट करतलो त्या जाग्यार तेंच्यांनी परीक्षा दिवची, म्हणजे जेणे करून ते परीक्षेक पास जाल्या उपरांत उरलेले 3000 लोक साक्षर जाले हे आमी डिक्लेअर करपाक शकतले। उरलेल्या केपें, सांगे आनी काणकोण ह्या 3 तालुक्यांनी आमी आतांच आमचे डायरेक्टर SCRTन सांगलेल्या त्या प्रमाणे डायरेक्टर ऑफ पंचायत हांगासर आसा, आमचो डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेअर हांगासर आसा। ह्या सगळ्यांची मदत आनी डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स म्हणजे पंचायतीक आमी सांगतले की 2 ऑक्टोबर 2024 पर्यंत आपल्या पंचायतीत कोण जो असाक्षर आसात तेजें नांव जें आसा पळय ते डायरेक्टर पंचायतीन आमच्या डायरेक्टर ऑफ SCRT कडेन दिवपाचें, जेणे करून आमचो पर्सनल व्हॉलंटियर तांच्या घरा कडेन वयतलो, तांकां ट्रेनिंग दितलो, तांकां टिचींग शिकयतलो आनी तांकां बरोवपाक आनी वाचपाक ह्यो दोनूय गजाली ते शिकयतले। आनी ताज्या उपरांत 2 ऑक्टोबर ते केन्ना तरी 30 नोव्हेंबर हाज्या पयलीं परत एकदां तेंची आमी एग्जाम घेतले आनी ती एग्जाम पास जाल्या उपरांत 19 डिसेंबर पर्यंत आमकां स्टेट ही 100% साक्षर जाली हें डिक्लेअर करपाक जाय। बिरेस्तारा समाज कल्याण संचालनालयाच्या इमारतीचो सिलिंगाचो भाग कोसळिल्लो। ह्या पोर्तुगीज समाज कल्याण संचालनालयाच्या इमारतीचे बेगोबेग ऑडिट करचे म्हणून काँग्रेसीच्या अमित पाटकरांची मागणी। बिरेस्तारा सांजेर समाज कल्याण संचालनालयाच्या इमारतीच्या सिलिंगाचो थोडो भाग कोसळिल्लो। सुदैवान तातूंत कोणाक जिवीतहानी जावंक नाशिल्ली। होच विशय घेवन शुक्रारा काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी भौशीक बांदकाम खात्याचेर मोर्चा व्हेलो। इमारतीची सामकी वायट अवतिकाय जाल्या म्हणून संबंधीत खात्यान PWDक 3 फावटी पत्र बरयल्ले खंय, मात अजून मेरेन ताच्या दुरुस्तीचें काम करूंक ना। ताका लागून काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर आक्रमक जाले। पोर्तुगीज कालीन समाज कल्याण संचालनालयाच्या इमारतीचे ऑडिट करचे म्हणून काँग्रेसीन मागणी केल्या। काल
जी सोशल वेलफेअराची ज्या बिल्डिंगेचे छत पडले वयल्यान छप्पर ते विचारपाक म्हणून आज हांगा आयिल्ले. तांचे कडेन जापो कांयच ना. तुम्ही पयला आसतले की प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर आनी चीफ इंजिनियरान तोंड सुद्दां उडूना. आनी मजा अशी म्हणल्यार 2023च्या सेशनान जेन्ना आमी ताका उत्तर विचारलेले, एक स्पेसिफीक क्वेश्चन विचारिल्लो, त्या क्वेश्चनान ताणें एक एनेक्शर दिला आणि त्या एनेक्शरान तो, हांव फक्त कालच्याच बिल्डिंगेचे उलयतां, जे डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेअर पणजेचे जे ऑफिस आहा तातूंत तो सांगता की 250 ऑफिसर थंय कामाक आसा आणि ऑफिशियल वर्किंग त्या भायर सेपरेट आसा. आणि थंय लोक येता. अरे लोक येता कोण थंय त्या बिल्डिंगेन? थंय पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी येता, थंय विडो येता, थंय सिनियर सिटीजन येता. आणि ते कोण? जे हे सरकार पळय तांकां सोशल वेलफेअर स्किमी अंडर जे पयशे मेळना, जे लोकांक त्रास जाता ते लोक थंय येता. त्या बिल्डिंगेचे हो सांगता की सिन्स 2020 ही बिल्डिंग इज फाउंड इन डिटोरेटेड कंडिशन. 4 वर्सां जाली ते ताजो स्ट्रक्चरल ऑडिट करना. सो आमचो डिमांड आसा, आमी ताका डिमांड केला की येता त्या सेशनाक ताणें सुओ मोटो हे सगळ्यो ज्यो 168 बिल्डिंग विच आर इन बॅड वर्स्ट डायलेपिलेटेड कंडिशन ते ताणें घेवच्यो. सरकाराक ताणें सांगचें की हे इमिजिएटली चालू जावपाक जाय. ताका आमी विचारलें सरकारा कडेन पयशे ना जाल्यार सांग, वी वील स्टँड विथ यू. कित्याक सरकार नाका ते पयशे मोडटा. जे गोंयचे हेरिटेज बिल्डिंग आहा थंय प्रोटेक्ट करपाक सरकार पयशे मोडना. ही हॅज अश्युअर्ड अस की येता त्या सेशनाक ताणें सांगला सुओ मोटो की 27 तो जाले म्हणटा दॅट वी वील टेबल आणि वी वील स्टार्ट इमिजिएटली. ताका आमी सांगला हें जर जायना जाल्यार आमी ऑगस्टान हांगा परत येता. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान विनायक सामंत. वास्कोत जावपी नामनेच्या दामोदर सप्तकाचे अंदूचे 125वे वर्स. फाटल्या वर्सा सप्तकाच्या माध्यमांतल्यान पालिकेक 98 लाखांची येणावळ मेळ्ळी. अंदू ती 1 कोटी करपाचें आमचें लक्ष आसा अशें मुरगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष गिरीश बोरकार हांणी सांगलें. पालिका दर वर्सा सप्तकाक 50,000ची देणगी दिता, पूण अंदू 1,25,000 देणगी दिवपाचें आमी थारायलां अशी माहिती तांच्यांनी दिली. शुक्रारा दामोदर सप्तकाच्या नियोजना विशीं बसका जाली. हे बसके उपरांत ते उलयताले. ह्या फावटी आमी सांगलें हो इतिहासीक एक सप्तक जावपाक जाय. 125 वर्सां आमच्या दामोदरा देवस्थानान जाता आनी हो आमचो सगळ्यान व्हडलो ग्राम देवता वास्कोचो. म्हणून आमी सगळ्यांक उलयलें कितें ह्या फावटी कितें जाता तें आमी बरें करुया. एक लोकांक दिसपाक जाय बा ही 125 वर्सां म्हणून. तेज्या खातीर आमी पयलो आमचो स्टेप आसलो तो ह्या वर्सा आमी कितें देणगी दिता ती. म्युन्सिपालिटी कसो एवरी टायम देणगी 51 अशें 1000 वयता, पूण ह्या टायमार आमी कितें केलें 1,25,000 केल्लेले आसा. कित्याक आमी 25 कावन्सिलर म्हणून आमी म्हणलें 1,25,000 करुया आनी सगळे आमी युनायटेड आसा आनी युनायटेड आमी डिसिजन घेता म्हणून आमी हो प्रयत्न केलो. सेकंड थींग आमचे कडसून आमी सगळ्यांक आव्हान करता अख्ख्या मुरगांवकारांक जे जे वास्को शहरान जे स्थायीक जे आपलो धंदो करता दामोदर स्थळान तेंच्यांनी प्रत्येक आपणाचें जे ऑफीस जावं ना दुकान जावं नाजाल्यार म्युन्सिपालिटी आमचे मार्केट जावं सगळ्यांक हांवें आव्हान केलां. सगळीं हॉटेलां जितलीं हॉटेलां जितले आमच्या फ्लोरा ग्रँडासून येता तेन्ना तो स्वतंत्र जावपाक सगळ्यांनी लायटनींग करपाचें आपल्याचो. तो एक भव्य अशें दाखोवपाक जाय बाबा हे 125 वर्सां म्हणून. तशेंच सगळ्या वॉर्डांनी जितलीं देवळां आसा आमची देवळां ती देवळां सगळ्यांनी लायटीनी न्हेसोवपाची. तशेंच प्रत्येक आपल्याच्या घरानूय लायटी घालच्यो जाता जाल्यार इतलोच आमी हें सांगला लोकांक कितें बाबा दिसतालें 25 वर्सां दिसपाक जाय म्हणून आमी हो प्रयत्न केला आनी तुमच्या माध्यमातून आमी सांगतो सगळ्यांनी लोकांनी हितून सहयोग दिवपाचो. गिरीश बाब, लास्ट टायम तुमी एक रिकॉर्ड रेव्हेन्यू केल्लो 1 करोड क्रॉस तुमी केल्ले, अरावंड 1 करोड केल्लो. सो ह्या वर्सा तुमचो कितें प्लॅन आसा? सेम सिस्टम आसतली काय? सांगला न्हू ह्या फावटी देव आमी जेन्ना खुर्चेर बसलेले आनी तेन्ना आमकां फर्स्ट सप्तक जेन्ना म्हाका मेळ्ळो तेन्ना आमच्या मनांत आसलेलें बाबा एक आमकां इतले पयशे जेन्ना दुकानां इतली आसता आमकां पयशे इतले कमी घेता म्हणून तेन्ना आमी जेन्ना उतारले सप्तकाक भितर जेन्ना हांव चीफ ऑफिसर पयलींचे सगळे आमचे एसीओ एटीओ तेन्ना आमी ह्या फावटी 98 लॅक्स कलेक्शन केलें. खंय तरी आमी 2 लाखां खातीर मातशें कमी पडले 1 करोड करपाक. पूण ह्या फावटी आमचो प्रयत्न आसतलो ह्या फावटी 1 करोड प्लस जावपाक जाय. येता 10 ऑगस्टाक आमचो 125वा दामोदर भजनी सप्ताह जावपाचो आसा. ताजे खातीर आयची मिटींग जाली. तातूंत एक 2-3 पॉयंट आशिल्ले. गार्डन एक आशिल्लो तातूंतलो
म्हणजे हांवें स्ट्रिक्टली सांगिल्लें की सिटी जेन्ना सप्ता सोंपता तेन्ना सिटीन आमकां क्लियर करपाक ऑलमोस्ट 2 आठवडे जाग्यार घालपाक लागता. तातूंत मोबायल टॉयलेट्स कंपल्सरी हे डिफरंट लोकेशन तांचे खूब लोक येता आनी फूल सिटी घाण करतात मागीर जाता. सो ताज्या खातीर हांवें एक सामको प्रायमरीली इम्पॉर्टंट पॉयंट घेतिल्लो तो मोबायल टॉयलेट्स. दुसरी गोश्ट हांवें म्हणिल्ली ती बॅन ऑन सिंगल यूज प्लास्टीक, कित्याक प्लास्टिकूय भरपूर जाता ताज्या खातीर स्ट्रिक्टली इम्प्लिमेंट करचें म्हणून आनी एक टास्क फोर्स करचो म्हणून की जेन्ना सट्ट करून केन्ना कितें जाय जाल्यार आमी रोखडे इमिडिएटली त्या लोकेशनार पावन ते रिजॉल्व गार्बेज जावं कितें जावं. आनी एक गोश्ट की आमचें गार्डन तुमी जाणा आमचे RNSPच्या तर्फे कंप्लिटली ब्युटिफाय जाला. तातूंत ग्रीन जीम आसा, फावंटन सारकें जाला. थंय वेगळे वेगळे प्रकारचे मागीर फावंटनान न्हाणय, फावंटनांतलें उदक काड, हें सगळें घाण सगळें जावच्या पेक्षा आमी इनिशियली लॉक करपाचें सप्ता आशिल्ल्यान लॉक करप जर पॉसिबल ना जाल्यार हांवें CP सराक सांगलां की तांणी कंपल्सरी 24 hours सेक्युरिटी 4 सेक्युरिटी गार्ड्स दवरचे सो दॅट वॉट एवर वर्क हॅज बीन डन वेवस्थीत मेंटेन उरचें आनी उरचें जावचें न्ही. कित्याक जर परते आतां तें घाण जालें जाल्यार खंयचीच कॉर्पोरेट खंयचीच CSR जे फंड आसा ते दे वील नॉट हें. सो त्या दृश्टीन आमी तो एक पॉयंट घेतिल्लो की गार्डनान कंपल्सरी 4 सेक्युरिटी 24/7 आसची. आनी हे 145 सप्ताह म्हटल्यार म्हाका दिसता आमच्या वास्को मतदारसंघात किंवा ह्या वाठारांत एक्चुली आमची डेड एरिया जाल्ली आसा. ह्या एका सप्तकाच्या निमतान आमच्या देवाच्या देव दामोदराच्या रूपान सगळे आख्खे गोंया भायले लोक आमच्या वास्कोच्या स्थळान येता आनी पायलान वयता. सो तेंचे एक फावटी बरें सप्तक जावन अशें आमी देवा कडेन म्हादय प्रश्नी केंद्र सरकारान नेमिल्ले प्रवाह अधिकाऱ्यांनी शुक्रारा आमोणे ओपा आणि गांजा न्हंयपात्राच्या प्रवाहाची पळोवणी केली. ह्या वेळार उदका स्रोत खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी हाजीर आशिल्ले. म्हादय जल वाटप तंटा लावादान दिल्ल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करपा खातीर केंद्र सरकारान प्रवाह अधिकारी नेमल्या. सध्या ही अधिकारी गोंयांत आसा. शुक्रारा दनपारा हे अधिकाऱ्यांनी आमोणा वाठारांत मांडवी न्हंयच्या प्रवाहाची पळोवणी केली. तशेंच दिवचलच्या सारमनस न्हंयच्या प्रवाहाची पळोवणी केली. उपरांत ओपा उदका प्रकल्प आनी गांजा न्हंयपात्राच्या प्रवाहाची पळोवणी केली. म्हादय उदका वाटप तंटो लवादान केल्ले शिफारसी प्रमाण केंद्र सरकारान नेमिल्ले प्रवाह अधिकारिणीच्या वांगड्यांनी आयज शुक्रारा दिवचल तालुक्यांतल्या आमोणे वाठारांत मांडवी न्हंयपात्राची पळोवणी केली. हे टिमी वांगडा WRDचे चीफ इंजिनियर प्रमोद बदामी आनी हेर हजर आशिल्ले. ह्या प्रवाह अधिकारिणीच्या वांगड्यांनी मांडवी न्हंयपात्राची पळोवणी करून WRDच्या अधिकाऱ्यां कडल्यान पुराय म्हायती जाणून घेतली. मजगती ही टीम दिवचल वाठारांतल्या सारमानस न्हंयेची पळोवणी करपाक येवपाची आशिल्ली. दनपार मेरेन ही टीम सारमानस पावूंक नाशिल्ली. हे विशीं WRDचे एक जबाबदार अधिकारी KP नायक हांचे कडेन संपर्क केलो तेन्ना ही टीम सारमानस वाठारांत येवन मांडवी न्हंयपात्राची पळोवणी करून गेल्ल्याची म्हायती तांणी दिली. मात ही टीम सारमानस वाठारांत नेमकी केन्ना आयली तें मात कळूंक ना. कर्नाटक सरकारान म्हादय न्हंयेचेर केल्ल्या कामाचे फाटभुंयेर ही पळोवणी चालू आसा अशें कळटा. काल हे टिमीन दिवचल तालुक्यांत येवपी आमठाणे धरणाची पळोवणी केल्ली. ओपा प्रकल्प जो आसा खांडेपार थंय आसा कोडरा. आतां तुमी पळयलें की प्रवाहाची जी समिती आसा जी पदाधिकारी आहा ते हांगा ओपा प्रकल्पाक भेट दिवन तेंच्यांनी सगळी पाहणी केल्ली आसा. सोबत तेंचो आमचो बदामी सर आसा जो इन्चार्ज आसा गोवा राज्याचो
तो आसा आनी तेणी सगळें भाण केलें. आतां जेन्ना आमी ताका सांगलें की कितें हे संदर्भात कितें सांगताले ते म्हणटा आमी सगळें पयलीं पळयता आनी मागीरूच आमी टॉक करतले अशें तेणी सांगलेलें आसा. गांधी हांगासर आसा आनी आमकां खबर आसतली की केंद्र सरकारान म्हादय संदर्भात जी प्रवास समिती जी आज जी विजीट आसली ती आतांच हांगासर जाल्लेली आसा. जे अधिकारी येयले तेंच्यांनी गांजे न्हंयची सगळी पाहणी केलेली आसा. तशेंच उदकाचो प्रवाह कसो जाता ह्या संदर्भात तेंच्यांनी चर्चा केलेली आसा आनी तशेंच आतां तेंचो जो अहवाल आसा तो तेंकां सरकाराक सादर करतले. हांगासर तेंच्यांनी नकाशा हाडलेलो आनी नकाशाच्या प्रमाणे तेंच्यांनी कितें कितें तेंकां जाय ती तेंच्यांनी अहवालान आपली ही म्हायती घेतलेली आसा. हांगा गांजे येवच्या पयलीं तेंच्यांनी पयलीं दनपारां आमोण्या हांगासर गेले. तेच्या नंतर ओपा नदी विजीट केल्या नंतर गांजे हांगासर आयिल्लेले आसा. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. शुक्रारा भाजपाध्यक्ष JP नड्डा हांच्यांनी वेगवेगळ्या राज्यांच्या प्रभारींची घोषणा केली. भाजपाचे गोंय प्रभारी म्हणून आशिष सूद हांची नेमणूक जाल्ली आसा आनी जम्मू काश्मीराचो सहप्रभारी म्हणून तांची नेमणूक जाल्या. हाचे पयलीं ते भाजपाचो लोकसभे खातीर वेंचणूक मुखेली म्हणून वावुरताले. BJP सरकारान आख्या देशभरा भितून इन्चार्ज आणि को इन्चार्ज अपॉइंट केलेले आसा आनी आमच्या गोंय राज्या खातीर जे BJPचे इन्चार्ज अपॉइंट जाले ते म्हटल्यार आशिष सूद हे आमच्या गोंय राज्या खातीर BJP खातीर लोकसभाची निवडणूक आशिल्ली तेन्ना सुद्दां इन्चार्ज आशिल्ले आनी त्याच प्रमाणे गोयचे ते इन्चार्ज म्हणून अपॉइंट जाले. त्याच प्रमाणे जम्मू एंड काश्मीरचे ते को इन्चार्ज म्हणून सुद्दां अपॉइंट जाल्लेले आसा. दुसरे म्हटल्यार विनोद तावडे जे आसा ते बिहारचे प्रभारी म्हणून जे अपॉइंट जाल्लेले आसा. जाल्यार ही जी एक अपडेट आशिल्ली तुमच्या मुखार आमी घेवन आयल्या. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. प्रस्तावित नवो बोरये पूल बांदपाक शेतकारांचो विरोध आसतना बोरयेचो आदलो पूल कमकुवत जाल्ल्यान नवो पूल बांदपाची गरज आसा अशें पर्यावरण मंत्री अलेक्स सिकीर म्हणटा. केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरी गोंय दौऱ्यार येवपाचे आसात तेन्ना शेतकारांचे शिष्टमंडळ घेवन केंद्रीय मंत्री गडकरींची भेट घेतले आनी हो विशय सुटावो करतले अशें मंत्री अलेक्स सिकीर हांणी सांगलां. Alignment is concerned. I had said and I repeat today, it will be my endeavor to ensure that not a single house goes. This is number one. Number two, I also believe a bridge is necessary. Here is a proactive step of the government, wherein the government wants to build the bridge. The government does not want to wait for the existing bridge to collapse because we all know it is in a poor condition. So the government does not want tomorrow to be faced in a scenario when we have no bridge at all. So that is why the government has taken the initiative to construct a new bridge. I have also interacted with the farmers, and in principle, all of them say we require a new bridge. They are not disputing the need of a new bridge. The issue is the alignment. According to me, the issue is whose land should be acquired, whether yours or mine. We have put forth before them 7 different alignments, not 3, 7 different alignments. They have come up with another suggestion. So that inspection was supposed to have been carried out, I think, 2-3 days ago. We'll wait for that report. And then we will take a decision. And that decision will, once and for all, resolve and we go ahead. I've sought an appointment with the Union Minister of Surface Transport, Mr. Nitin Gadkari. He's supposed to visit Goa, I think, on the 11th, 12th. So I will take a delegation of farmers to him, let them express their reservations, their views, and I'm sure he will try his best to resolve the issue. But I think the only solution for all these issues is talk, dialogue. That Dadagiri and all that, this thing doesn't work. Farmers have filed a case before the NGT court also. So let us see what is the outcome.
वेळी मतदारसंघाचे आमदार क्रूज सिल्वा आणि येता त्या गोंय विधानसभा अधिवेशनात समाज कल्याण खातीर 2 महत्वाचे खासगी वांगडी थाराव सादर केल्यात। पहिल्या थारावात आंतरधर्मीय समरसताये खातीर गांव पातळीचेर समिती स्थापन करपाविशीं, जाल्यार आसगांव प्रकरणात बाउन्सरांचो गैरवापर जाल्लो तसो जावचो न्हय म्हणून ह्या बाउन्सरांचेर नियंत्रण दवरपाविशींचो थाराव सादर केल्ल्याचे आमदार सिल्वा हांणी सांगलें। स्पोर्ट्सा खातीर आमचे ग्राउंड वेल्डिंग ग्राउंड अजून व्हडलो ग्राउंड बांदलो आहा, तो अजून पासून ते सेकंड फेज स्टार्ट जालो ना। तेका सांजे रेवलांकूय आमचो एक ग्राउंड चालू आहा, तो 1 वर्सान ताका कंप्लीट जावचो आसलो, अजून तो कंप्लीट जालो ना, अजून काम चालूच आहा। ते भाशेन हे इश्यूज आहा ते आमी सोगतीं क्वेश्चन परतीं घायलो आहाय आनी न्यू इश्यूज कितें तेय आमी क्वेश्चन घातलोय। आनी ते 5-6 दीस उरलो आहाय क्वेश्चन घालपाचे, कंटिन्यूअस घालीत रावले। ते आमी रेजोल्युशनूय घातलें, काल 2 रेजोल्युशनाय घातलीं। एक रेजोल्युशन घातलं ते आमचे तुमचे आसा गांव कितें जालें, बाउन्सर्स मिसयूज जाता ते एडवांटेज हे ताजेर एक घेतलो। आनी एक आमचे इंटर विलेज कमिटी करपाक ते आमी गोंयकार सदांच शांती केन्नाच लोफडे जायना आसले, पण आतां जायते कडेन कोण भायले येवन लोफडे करतात, ताका लागून एक विलेजान सगळ्या रिलीजनांतले एकठांय जावन एक कमिटी जावची तेंय आमी एक रेजोल्युशन घेतलो। परवरे विद्या प्रबोधिनी प्राथमिक शाळा कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाच्या कुशीक स्थलांतरीत केल्ल्यान पालकांनी नाराजी उक्तायल्या। शाळेच्या वाठारांत पातळिल्ल्या कोयराक लागून शाळेत वचपी भुरग्यांच्या भलायकेचेर परिणाम जावपाची शक्यताय आसा, ताका लागून पालकांनी कागाळ केल्या। मात शिक्षण खात्यान अजून विद्या प्रबोधिनी प्राथमिक शाळेक स्थलांतरीत करपाची परवानगी दिवंक नाशिल्ल्याचें शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे हांणी सांगलां। परवरे विद्या प्रबोधिनी प्राथमिक शाळा कोयर प्रक्रिया प्रकल्पा कुशीक स्थलांतरीत केल्ल्यान पालकांनी नाराजी उक्तायल्या। पेना दी फ्रँका कोयर प्रक्रिया प्रकल्पा कुशीक कोयराचे ढीग पातळून हळशीक पसरल्या। शाळेच्या वाठारांत पातळिल्ल्या कोयराच्या हळशिकेक लागून शाळेत वचपी भुरग्यांच्या भलायकेचेर परिणाम जावपाची शक्यताय आसा, ताका लागून पालकांनी कागाळ केल्या आनी बेगोबेग शिक्षण खात्यान हाचेर लक्ष घालपाची मागणी केल्या। मात शिक्षण खात्यान अजून विद्या प्रबोधिनी प्राथमिक शाळेक स्थलांतरीत करपाची परवानगी दिवंक नाशिल्ल्याचे शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे हाणें सांगलां। म्हज्या म्हायती प्रमाणे आमी तांकां शिफ्टिंग करपाक परमिशन दिवं ना, आनी खंयचीय संस्था जेन्ना आमचे कडेन शिफ्टिंगाक परमिशन मागता तेन्ना आमी त्या ऑथॉरिटीजचे लायसन्स, परमिशन, NOC कितें आसा ती, आनी मोस्ट इम्पॉर्टंटली PTA रेजोल्युशन घेता। सो इफ PTA समज एग्री आसा शिफ्टिंगाक जाल्यार आमी परमिशन दिता, आनी आमच्या झोना कडल्यान आमी फिजिबिलिटी रिपोर्ट घेता, कित्याक थंय फॅसिलिटीज कितें आसा काय ना हाजो सगळें आमी पडताळणी करता, आनी मागीरूच ते बेस्ड ऑन PTA रेजोल्युशन आमी परमिशन शिफ्टिंगाक दिता। ओके, पूण लेटर तुमचे कडेन आयला, पूण इन्स्पेक्शन कर म्हणून आमी नॉर्थ एड्युकेशन झोनाक सांगलां। सो आमच्या रिपोर्टान आमकां कळटलें सपोज कितें तरी सेफ्टी कन्सर्न आसा जाल्यार डेफिनेटली आमी परमिशन दिवचें ना। परवरेच्यान स्नेहा हसोटीकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता। दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।